काल 70 कितें तरी कोण तरी बैठक करपाचो प्रयत्न करता, हे लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न करता, हे गरज ना भडकोवपाक. कांय लोक जे माचयेर पळयले हांवें, तांकां इश्यू जाय राजकारण करपाक. हेंचे कडेन काय कॅपॅसिटी ना ते सॉल्व करपाक. संस्था भुमिपुत्र बी करपाची कांय गरज ना आनी तेजो कांय फायदो बी जावचो ना. हांव बी 2 की 5,000 लोकांक घेवन मिटींग करूं शकता, पूण तो मुद्दो ना हांगा. काय ब्रूट फोर्स घेवन थंय मिटींग घेतली आनी लोकांक सांगलें आनी भाशण दिलें, दॅट इज ऑल्सो नॉट द इश्यू. I have requested Revenue Minister also to come to my constituency to interact with all the elected representatives, because we got about 104 elected representatives, all the panchayat members, all the ZP members, all the councillors and all senior citizens who this issue applies to, so that he can give clarity on this issue. And he has assured me that he will come and give clarity on the issue. आणि चिते म्हणतात की भूमिपुत्र संघटना ही लोकांक भडकायता, तर हांव अशें म्हणटा की जेन्ना ते अमेंडमेंट बील आयलें तेन्ना हे विश्वजीत राणे जे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असेंब्लीन नासले काय कितें, आनी आसले जाल्यार हे न्हिदलेले काय कितें. तर ह्या फॅमिलीन 50 वर्सां आनी हे राजकारण केल्लें आसा, आनी 10 वर्सां हो मिनिस्टर आसतना हो प्रश्न उरलोच कित्याक अशें आमी विचारता. हो जो हांव एक ओपन चॅलेंज विश्वजीत राणेन दिता की वॉट इज द मिनींग ऑफ आल्वारा हेणी एक्सप्लेन करचो, वाळपय आमी डिबेट दवरता आनी सॉल्व करपाचें सोडूनच दिया. हेणी फक्त विश्वजीत राणेन फक्त एक डेफिनेशन ऑफ आल्वारा सांगचें म्हाका. आनी हो फक्त एक जेन्ना संघटना तयार जाता, बरें काम करपाक लागता, तिका सप्रेस करपाची आनी एक जी दादागिरीची भाशा हेची चल्लेली आसा ती आयज 70 वासी इतले आयज फुडें सरलेले आसा की तिची भाशा ही क्रश करपाची आमकां. जेन्ना आयज शेतकरी जागे जाल्या, शेतकऱ्यांक जाग येयल्या की आमचे अन्याय जाता, तेन्ना एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता ते बीन पणजे. म्हणून तेका लागून हांव ह्या मंत्र्याक सजेशन करता की ज्यो त्रुटी आसा, कायद्यान ज्यो त्रुटी आसा, ऑक्युपन्सी क्लास 2 दिता म्हणटा ते क्लास 1 दिवपाचे तेंच्यांनी सरकारा कडेन सजेशन दिवंक जाय, सरकारा कडेन आग्रह करूंक जाय शेतकऱ्या बरोबर, आनी शेतकऱ्यांक तेंच्यांनी समर्थन करूंक जाय.